खंय तरी बंद पडूंक ना हाचेर तुमी कितें म्हणटा, कितें सांगूंक सोदता हेचेर? मराठी शाळा आमचे गोंय जेन्ना स्वतंत्र जालें तेन्ना गोंयचो पयली मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हेणी शाळा सुरवात केली. महाराष्ट्रातून टिचर हाडले आनी गोंयच्या आमच्या पेरंट्सांक म्हणजे आमचे पेरंट्स जे गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत ते शाळेंत शिकले. तेतून म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो बाबा सुद्दां भितर शिकला आसतलो आनी तेजे कडल्यान मराठी शाळेंत तेणी एज्युकेशन घेतलें. आनी आतां गोंयचो मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत ताच्या कारकिर्दींत बंद पडपाच्या मार्गार आसा. हे 100% स्वताहून तेणी एडमीट केलें की मराठी शाळा आपूण बंद करूंक ना म्हणटा. स्वता म्हणजे बंद करूंक ना म्हणजे तेज्या कारकिर्दींत ही शाळा बंद पडली. कित्याक तर होच मुख्यमंत्री आपूण स्वताहून मराठी शाळा बंद पडपाच्या मार्गार आमी जेन्ना सांगता कारण तोच ताका जबाबदार आसा. कित्याक तर हांव सांगता एज्युकेशन डिपार्टमेंट कोणा कडेन आसा? गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. तेतूनसून नवे जर प्रायवेट स्कूल जर घातले तर एप्लिकेशन कोणा कडेन येता? हेच मुख्यमंत्र्या कडेन येता. सायन कोण मारता? हो मुख्यमंत्री मारता. पूण तेणी थंयसर जर बंद केले हांवें सांगलें ना आपूण गोंयचो मुख्यमंत्री एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आसा. तेतूनसून आपूण खंयचेच प्रायवेट स्कुलांक जी महाराष्ट्रासून येता, कर्नाटकासून येता, दिल्लीसून येता आनी हो सही मारता आनी होच सांगता की मराठी शाळा बंद पडपाच्या मार्गार आसा. हो जर तेन्ना मुख्यमंत्री किंवा मनोहर पर्रीकर तेज्या पयलीं आनी जे कोण आसले तेंच्यांनी जर प्रायवेट स्कुलांक जर ते फर्स्ट टू KG पासून जे आयज आमी पळयतात की आयज सगळी आमचे गोंयकार ते शाळेन कित्याक लागून धाडटा की हो गोंयचो मुख्यमंत्री हेका जबाबदार आसा आनी खंयच्या तोंडान सांगता तो आपूण की मराठी शाळा बंद पडपाच्या मार्गार पेरंट्सांनी हेजेर लक्ष घालपाचें. पेरंट्सांक लक्ष घालपाक आयज तेणी म्हाका दिसता ऑनलायन कॉन्फरन्स घेतलेले आनी थोडे पेरंट्सांक आपयले. कोणाक पेरंट्सांक आपयले? अंधभक्त जे आसा तेजे वांगडा BJP वांगडाचे कोण कोण आसा तांकां थंय हाडून खुर्चेर बसयल्ले. ते टिचरींक खंयचे क्वेश्चन करूंक जाय जाल्यार तेंचे आनी आमचे सारके मनशांक विचारपाक जाल्ले प्रश्न अरे बाबा अशी अशी गजाली आसा तुमचें कितें म्हणणें आसा. तेन्ना गोंयचो मुख्यमंत्री जेन्ना युनिवर्सिटी जेन्ना भायल्या गोंयांत हाडटा ते लक्षांत जर हाडटा आनी भायल्यो युनिवर्सिटी हांगा आसतना जर ही फाल्यां सकाळी युनिवर्सिटी बंद पडटली गोंयांत ज्यो आसा त्यो फाल्यां सकाळी गोंयांत ज्यो गव्हर्मेंटाची कॉलेजी आसा त्यो बंद पडटली. हो प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन हाडटलो. ताका लागून एज्युकेशन मिनिस्टर जर असो जर उलयता जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे मुख्यमंत्र्याक हुशार काय आनी कितें काय म्हणपाचें हो अति हुशार न्हू सगळ्यांक वयर तकलींतलो म्हणजे व्हडल्यांतलो व्हडलो हो हुशार मुख्यमंत्री. हो गोंयच्या लोकांक पिशे करूं नाका तूं. तुका हे टिचरी हो क्वेश्चन करूं शकना. ह्यो तुज्या कडेन आयज त्यो आहा ते एक क्वेश्चन केल्यार तूं तांकां ट्रान्सफर करतलो आनी तूं तांकां काडूं शकना. पूण गव्हर्मेंट सर्वंट ह्या मुख्यमंत्र्याक भियेता कित्याक लागून की तेज्या हातीन पावर आसा तो कितें करूं शकता. म्हणजे मारूं शकना. मारूं शकता हेका आमी दवरतले आमी दवरचे ना. पूण ह्या मुख्यमंत्र्याक ह्या माध्यमांतसून आमी सांगूंक करता तुजी आमची गव्हर्मेंट स्कुलां जी आसा ते गव्हर्मेंट स्कुलाचे कुशीक तूं बार आनी रेस्टॉरंटाक लायसनां दिता कितकी तरी दिल्लेली आसा ते पयलीं बरें आनी तो मोठो बरयता ते कुशीक ते पयलीं बरें सद्या बंद कर. मोठ्याक कमिशन गव्हर्मेंटाक कितले वयता हेजेर आत पासून आमची इश्कोलान जी मराठी शाळेंत शिकतात त्यो जालां कितें हितून स्टडी जी आसा न्हू आतां गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान एक हें आसा युनिफॉर्म आसता तितून जास्त लोक गरीब वयता. आमी पळयलां की आयज मायग्रंट जे लोक आहा ते मराठी शाळेंत वयता आनी श्रीमंत जे लोक जे आसा मिडल क्लासचे लोक जे आसा न्हू ह्या इश्कोलान वचना कित्याक लागून की प्रायवेट स्कुलान वयता कित्याक लोकांक ते हितून धरतीन कित्याक लागून हे मायग्रंट जे लोक जे येतात. हांव अभ्यासा कडेन श्रीमंत आनी गरीब करिना. अभ्यास एकूच फर्स्ट टू फोर्थ फिफ्थ पासून स्टडी सगळे स्कुलांनी सारकी आसता. पूण जालां कितें जास्त मायग्रंट लोक जे आसा न्हू ते स्कुलान मराठी शाळेंत वचपाचे प्रयत्न करतात आनी कॉम्पिटिशन कितें जालां न्ही की ह्याच सरकारान प्रायवेट स्कुलाक परमिशन दिल्लेलें आहा. ती प्रायवेट स्कुलाक तुका कापासतात जर गोंयचो मुख्यमंत्री जर आसा फाल्यांच्यान मरे नोटिफिकेशन काड फुडल्या वर्सा जून म्हयन्याच्यान प्रायवेट स्कुलां सगळीं बंद करता म्हणून आपली मराठी शाळा आपूण शिकयता म्हणून आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर बहुजन समाजाचो तूं जर म्हणटा न्हू भाऊसाहेब बांदोडकरान जी आमकां श्री गणेशान सुरवात करून दिल्ली मराठी शाळेची ती कापासता जाल्यार तूं फाल्यांच्यान सुरवात कर आनी सांग फुडल्या वर्साच्यान प्रायवेट स्कुलां जी टिचरी बी आहा न्हू तेंच्यांनी मराठी शाळेन येवपाचें तांकां आपूण कॅपेसिटीन घेता म्हणून जमतलें पळय जमचें ना. मुख्यमंत्री तूं असले स्टेटमेंट हे बालिश स्टेटमेंट जे दिता गोंयच्या लोकांक जे फटोवपाचो प्रयत्न करता हे लोक तुजे आयकतात रे. तुज्या वांगडा अंधभक्त जे आहात तुज्या वांगडा कार्यकर्ते जे आहात
तुज्या वांगडा बोर्डाचे कोण आहात ते आयकतले, पण आम्ही आयकपाक तयार ना. गोंयची जनता आनी जनतेन आयकून घेवंक जाय की मुख्यमंत्री हो कसो उलयता काय म्हणून. हे मुख्यमंत्र्या कडेन आयज हे एज्युकेशन डिपार्टमेंट सांबाळना. हेज्यात इस्कॉलान फाटल्या दिसांनी हे चोरी जातात आनी जे स्कुलां जी आसात तेंचे रिपेर केल्यात जी म्हणटा न्हू, वयर तेणी AC सीट घातल्या, पत्रे घातलेले आसात आनी मे म्हयन्यान ती गरमी जाता, थोडी स्कुलांनी गळता, उदीक येता भितर. आज पासून ती परिस्थिती आसा. टॉयलेट सारके ना, ते पयलीं मरे लोकांक सारके करून दी, आमच्या भुरग्यांक सारके करून दी. आनी तूं मरे उलय की मराठी शाळा बंद पडपाचें कारण तूंच जबाबदार, तुजो सरकार जबाबदार. आनी टिचरी जे मारता म्हणटा न्ही, आनी टिचरीक मारल्या उपरांत बेल कोण दिता, तुजे सरकारांतले मनीस दिता. एका तरी टिचरीक मारल्या उपरांत एक दीस तूं 1 म्हयनो भितर दवरला, तांकां भंय ना. कित्याक लागून तुजो एक फोन गेलो काय ना ते टिचरी सुट्टात. भुरग्यांक पेरंट्स जे आसा न्हू स्कुलान कित्याक लागून धाडटा, आपल्या भुरग्यांक शिकोवपाक, मार घालपाक न्ही. आमकां आयज सांगपाचें आहा गोंयचे जनते, भाऊ साहेब बांदोडकरा पासून मुख्यमंत्री जाल्लो आहा न्हू, तो एकूच मुख्यमंत्री मराठी शाळेक तेणी चालना दिल्ली. आनी आतां मराठी शाळा बंद करपाचो कारण हो कोल्हापूरचो सरकार, प्रमोद सावंत सरकार. हांव सांगता मुख्यमंत्री, तुजो स्टेटमेंट जो आसा न्हू ओपनली तुका सांगता, फाल्यांच्यान तांकां नोटीस काड प्रायवेट स्कुलांक 1st to 5th कोण जे आपूण जे परमिशन दिलें आपूण रिवोक करता म्हणून. तूं तुजे नशिबान ना, तूंच परमिशन दिता आनी तुज्या सरकाराक तूं असो म्हणटा, तूंच ताका कारणीभूत आसा. इतलें सांग करता. प्रायवेट सेक्टरात फाटल्या वर्सा सुद्दां आमी पळयता की जो स्कुलाचो टायमींग आसा तेतूनय खंय तरी बदल दिसण्याक येयलो. हेज्या पयलीं अशें केन्ना जावंक नाशिल्लें. स्कुलाचो टायम म्हणजे सकाळचो स्कूल तो सांजे पासून तो टायम आसता, थोडो तो 3:30 पासून तेणी केल्लेले कळ्ळें. पूण ते तेजी हांगा शाणपणां चलोवंक ना. पूण तेणी कितें केल्लें ह्या वर्सा, मे म्हयन्यान जी भुरग्यांची सुटी पडटा मे म्हयन्यान, हेजे पयलीं पत्रे जे आसा न्हू, पत्रे हे एर कंडिशन हेजे शाळेन वर एर कंडिशन ना, पत्रे आहा ते भुरग्यांक त्रास जाल्लेले आसा, काही टिचरींकूय त्रास जाल्लेले आसा. आनी ते दिसा महामुर्ख मंत्री म्हणटा तो प्रमोद सावंत, ते दिसा ताका तिने वेधशाळेच्या हेज्या प्रमाणे आयडिया प्रमाणे आमच्या गोंयच्या सगळ्या स्कुलांक सुटी दिली. कारण कितें दिल्लें हांव सांगता तिका, हो लोकांक मूर्ख करीत, आमी मूर्ख ना तितले. कारण पावस इतलो पडलो न्हू, शाळा सुटल्या उपरांत त्या दिसा घरा कडेन थोडी भुरगीं पावंक ना, उदीक सगळे भरलेले आसले. कारण दुसरे दिसा परत जर आनीक जर पावस पडलो तर ते भुरगीं ते शाळेन पावची नासली. वेधशाळे हेजी चुकलेली आहा. कारण तुका सांगता, सांग भोलानाथ पाऊस पडेल काय, बैल जर हाडून जर दवरलेलो थंयसर न्हू, बैल सुद्दां सांगतो आसलो किंवा गाडो सुद्दां सांगतो आसलो फाल्यां पावस पडटलो काय म्हणून, असो हय म्हणटो आसलो. ते गाडो किंवा बैल सांग भोलानाथ ताका जर विचारलेले पावस फाल्यां पडटलो जर हय म्हणून सांगतो आसलो, ना जर ना म्हणून सांगतो आसलो. पूण हे जे वेधशाळेन मनीस जेणी भरलेले आसा न्हू, तेणी बॅगां घेवन भरलेली आसा, म्हूण ताका लागून तेजो अंदाज चुकलो. ताका खबर आसली की फाल्यां पावस पडचो ना म्हणून. ते वेधशाळेन शिकलेले सुद्दां आयज कोण आहा ते व्हडले सायंटिस्ट जे म्हणटात, कोण आपणाक सगळी आयडिया आसा ते म्हणटात, दुसरे दिसा पावस पडोंक ना, भुरग्यांची मजा जाली. पूण मे म्हयन्यान जेन्ना सुटी जाय आसली तेन्ना तेणी सुटी दिवंक जाय आसली. मे म्हयन्यान जेन्ना पावस पडना न्ही तेन्ना गरमी जाताली. जेन्ना पावस खूब पडटा तेन्ना हो सांगता भुरग्यांक तुमकां फाल्यां सुटी म्हणून. ती शाळाचो अंदाज सुद्दां तेजो सुटयेचो चुकलो. असलो प्रमोद सावंत सरकार हो पयलो मुख्यमंत्री गोंयकारांक असो मेळ्ळो आसा. आनी वयल्यान ताका ते म्हणटा एशियाचो सगळ्यांक हे म्हणटा डायनेमीक, हुशार आनी सारको एडजस्टेबल मुख्यमंत्री जो म्हणटा न्हू, तेंच्या भितरूच BJPच्या भितरूच ते कितें करतात, तेंच्या भितरूच तांकां ते सर्टिफिकेट दिता. पूण गोंयच्या लोकांक तातूंत विचारात रे तुमी, कोणचे अंधभक्तांक विचारूं नाका गोंयचो मुख्यमंत्री कोण बरो आसलो काय म्हणून. हांव सांगता एक भाऊ साहेब बांदोडकर, दुसरो म्हणटा तूं मनोहर पर्रीकर, जे फाटल्यान मुख्यमंत्री कोणूच जावंक ना. तूं मरे उलय की मराठी शाळा बंद पडपाचें कारण तूंच जबाबदार, तुजो सरकार जबाबदार. आनी टिचरी जे मारता म्हणटा न्ही, आनी टिचरीक मारल्या उपरांत बेल कोण दिता, तुजे सरकारांतले मनीस दिता. एका तरी टिचरीक मारल्या उपरांत एक दीस तूं 1 म्हयनो भितर दवरला, तांकां भंय ना. कित्याक लागून तुजो एक फोन गेलो काय ना ते टिचरी सुट्टात. भुरग्यांक पेरंट्स जे आसा न्हू स्कुलान कित्याक लागून धाडटा, आपल्या भुरग्यांक शिकोवपाक, मार घालपाक न्ही. आमकां आयज सांगपाचें आहा गोंयचे जनते, भाऊ साहेब बांदोडकरा पासून मुख्यमंत्री जाल्लो आहा न्हू, तो एकूच मुख्यमंत्री मराठी शाळेक तेणी चालना दिल्ली. आनी आतां मराठी शाळा बंद करपाचो कारण हो कोल्हापूरचो सरकार, प्रमोद सावंत सरकार. हांव सांगता मुख्यमंत्री, तुजो स्टेटमेंट जो आसा न्हू ओपनली तुका सांगता, फाल्यांच्यान तांकां नोटीस काड प्रायवेट स्कुलांक 1st to 5th कोण जे आपूण जे परमिशन दिलें आपूण रिवोक करता म्हणून.
तुझे नशिबान ना, तूच परमिशन दिता आनी तुज्या सरकाराक तूं असो म्हणटा, तूच ताका कारणीभूत आसा इतलें सांग करता. प्रायवेट सेक्टरान जी एडेड स्कुलां जाल्लीं आसा आनी तेतून खुबश्यो प्रायवेट स्कुलां वाड घेतात, तेकाच लागून आयज ह्यो सरकारी शाळा मराठी मिडियम जी शाळा आसा ही बंद पडपाक कारण म्हणटा तुमी? येस, कारण न्हू हांव म्हापशासून उलयता आसतना म्हापसा जी आतां प्रायवेट स्कुलां जी पयलींची म्युन्सिपालिटी आसतना ती पयला न्ही कॉलेज कुशीक एक वयर चडटींग एक प्रायवेट स्कूल आसा, म्हणजे कितली तरी भुरगीं आपले पेरंट्स त्या भुरग्याक शाळेन घातलेले आसा. रस्त्याच्या कुशीक हो मुख्यमंत्री कितें करता, तो रस्तो पळोवप ना, पेरंट कशे हाडून सोडटले पळोवप ना, पार्किंग पळोवप ना, काय पळोवप ना. तो मुख्यमंत्री जाला, तूं म्हणटा हांगा सायन मारले का आपल्या बॅगा पावली की जाली. पूण हो सरकारान सांगपाचें कितें बरें आतां जाल्लेलें आहा, होच सरकार जबाबदार, आमी गोंयकार जबाबदार ना. गोंयकार आयज आमकां बरो सरकाराची वाट पळयता, पूण हो सरकार केन्ना पडटलो आनी नवो सरकार येतलो, कित्याक लागून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान अक्षरशः सगळें विकलेलें आसा. आतां तो परत पावलेलो आसा भायली युनिवर्सिटी हाडपाक, तेजेरसून गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. गोंयान युनिवर्सिटी आमची वयर आसा, आमचे तालिगांव प्लेटूचेर येदो व्हडलो जागो घेवन दवरलेलो आसा, ती येदी व्हडली युनिवर्सिटी आहा ती गोंयकारांक पुरो. पूण हो आतां भायल्यो युनिवर्सिटी हाडटा ती कोणाक लागून? हे मारवाडी जे लोक येतात, हे गुजराती लोक जे येतात, दिल्लीसून जे लोक येतात, बंगालसून लोक जे येतात, आसामासून जे लोक येतात, तेंचे वयरसून दिल्लीसून जे कोणाचें कनेक्शन आसा तेका हे फावर मारतात आनी गोंयची जमीन कोमिजाची जमीन सरकाराक जाय आमी सांगतात आनी तांकां सवाय भितर दिता. आनी आपले जे आसा न्हू झोळ्यो जे म्हणटा झोला लेके भायर जायगा म्हणटा न्हू, हे सरकार आपल्या कडेन बॅगाचे बॅगा घेतात आनी आमच्यो स्वस्त आनी मस्त भितर कोमिजाची जमिनी 5 लाख स्क्वेअर मिटर 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन काडून हो युनिवर्सिटीच्या नांवान दिता. ताका लागून गोंयच्या लोकांक हांव अलर्टूय हे माध्यमांतून करता की हो प्रमोद सावंत सरकार हो एज्युकेशन दिता का हो जमिनीचो एजंट जाला तेच कळना. म्हणून ह्या सरकाराक हांव सांगूं करता मराठी शाळा ह्यो बंद पडपाच्या मार्गार हो सरकार कारणीभूत आसा. तुम्ही एक मुद्दो काढलो की जी गव्हर्मेंट शाळाची जी स्ट्रक्चर आसात, जे सपोज जर तेका मॉडर्नायज केल्यो, टिचरींक अपग्रेड केल्यो जाल्यार सरकारान खंय तरी दखल घेवंक जाय आशिल्ल्यो त्यो स्ट्रक्चर्स इम्प्रूव करपा खातीर आनी खंय तरी टिचरींक अपग्रेड करपा खातीर. जाल्यार ह्यो ज्यो गव्हर्मेंट शाळा जी आसा ती खंय तरी आयज टिकल्यो वयता आसल्यो. आता गव्हर्मेंट म्हणटा आमचो गोंयचो गव्हर्मेंट म्हणटा आपूण स्कुलां जी अपग्रेड्स करता म्हणटा आनी कदाचित तेणी आपल्या मतदारसंघात बंद केला आसतल्यो सांखळेन फुडें परत निवडून येवंक जाय म्हणून. स्पेशली टिचरींक तेणी घेतला आसतल्यो परत ताका निवडून येवंक जाय म्हणून. बाकीच्यो टिचरी कितलीं वर्सां जालीं की आमकां स्वता तुमी आयज थंयसर फिक्स करा म्हणून सांगता. आयज पासून हो सरकार तांकां फिक्स करिना. ते पेरंट्स जे टिचरी ज्यो आसा न्हू येतात आझाद मैदानाचेर बसतात, सरकारा कडेन विनंती करतात की आमकां तुमी फिक्स करा म्हणून. प्रमोद सावंत तांकां फिक्स कित्याक लागून करिना? कित्याक लागून तेंच्यांनी कंटाळून सोडून वचपाचें आनी मराठी शाळा बंद करपाची. हे सरकारा कडेन कारण कितें आसा की जर टिचरींक जर थंयसर सोडले आनी स्कुलां जर बंद जाली टिचरीक थंय फिक्स करपाक मेळचें ना. म्हणून ते टिचरी कडेन सुद्दां तो लक्ष दिना. फाटल्या दिसांनी पळयलें आमी तांकां ते आझाद मैदानाचेर ते आमचे टेम्पररी टिचरी आहा फिक्स करा म्हणून सरकारा कडेन मागताले. सरकार काय आयकना. कित्याक सरकाराक मरे एक्चुली दिसता, ताका आयकपाकूय येता आनी दोळ्यांनीय दिसता, तांकां तोंडूय आसा, पूण ते कितें करतात ते टिचरी बाबड्यो ज्यो आसात न्हू सरकाराच्या विरुद्ध उलयले जाल्यार खंय तरी ती टेम्पररी शिकयता न्हू म्हयन्याक 10,000 15,000 कितें मेळटा 20,000 ते पगार तांकां खंय तरी मागीर फाल्यां सकाळीं चल तूं उलयलो मुगो तूं यो चल तूं जास्त उलयलें न्हू तूं हेका ट्रान्सफर कर. असलो हो प्रमोद सावंताचो सरकार. एक्चुली प्रमोद सावंत एज अ चीफ मिनिस्टर एक खुर्ची ताका सोबाना. कारण तेणी शपथ घेतलेली तेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना नासलो आनी सांगलेलें तेणी गोंयकारांक की हे मनोहर पर्रीकराचो फोटो ह्या आपल्या सायडीचे खुर्चेचेर आपूण दवरता आनी मनोहर पर्रीकरा सारको वागता म्हणून. पूण कदापी तेजेर आयज पासून तेजेर मनोहर पर्रीकराच्या नाकाची सुद्दां ताका कांय ती हे ना रीत ना. ती मनोहर पर्रीकर तो मनोहर पर्रीकर, भाऊसाहेब बांदोडकर तो भाऊसाहेब बांदोडकर. तेज्या फाटल्यान एक गोंयचो मुख्यमंत्री जावन गेलो म्हणटा तो रवी नायक बहुजन समाजाचे. हे दोन तीन आमचे अशे गोंयांत जावन गेले न्ही तेणे गोंया खातीर एक गुंडाक लागून एक थोडे लोक गुंडाक लागून गुंडाक भिया तेन्ना रवी नायक आसलो. आतां म्हणटा ते भितर प्रमोद सावंताच्या सरकारान सगळी गुंडगिरी वाडलेली आहा, हुकुमशाही वाडलेली आहा, सगळ्योच भानगड ह्या सरकारांतलो मनीस म्हणटा तो प्रमोद सावंत. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.